नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरो तुमकां सगळ्यांक येवकार. मुख्यमंत्री आज मेळावली गेले. कितें जालें थंय? जयेश साळगांवकरांनी मायकलाचे केस्तांव खंय पावला आनी ह्या सगळ्या परस म्हत्वाची म्हाका दिसता एक गजाल ती म्हळ्यार कसिनो 1 नोव्हेंबरासान सुरू जावपाक शकतात अशी सरकारान म्हळां. जाका लागून उद्देग अर्थवेवस्था हाकाय मातशी चालना मेळटली. किती हा परिस्थिती सध्या उद्देगाची? आमचे बरोबर आसात कसिनो प्रायडाचे डायरेक्टर श्रीनिवास नायक सर. वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल हांव तुमकां सादो प्रश्न विचारता. हाव वर दीस 6-7 months? They were very difficult. In fact, you must remember we had done one interview during those period also. We really had a tough time, especially to maintain staff, and because they come from a very ordinary background, so we cannot just let them starve on the street. We had a lot of challenges. With God's grace, we have overcome that challenge. And now we are looking forward to restart our business. एक गजाल मुद्दम हे आसा की तुमचे कडेन भरपूर स्टाफ आशिल्लो, तुमचे क्लायंटेलय तशे खूब आशिल्ले. कशें मॅनेज केला ह्या 6-7 म्हयन्या भितर? आनी हे सगळे जाण परत कामार आसतले? क्लायंटेल विल बी बॅक इन द कसिनोज. व्हॉट इज युअर असेसमेंट? See, but even during the pandemic, though we were hoping for the best, we were preparing for the worst. Because we did not know the second wave will come or how long this will continue. So we still have about 30 to 40% staff in Goa. Most of them are Goans, and few outstation staff are still there. This is the minimum requirement with which we can start the business, and as the days progress and looking at, because business is one side, most important is health. As our Prime Minister has said, Corona abhi tak gaya nahi hai. It's still there, and it is still same way it is dangerous as it used to be. We cannot afford to become complacent. We cannot afford to become negligent. We cannot take commercials over the people's health. So what we think is that we have to be very cautious. Yes, to bring back the economy, to bring back people's life, to bring back tax collection of the state, bring back the economy back on its track. Yes, we must start like all other businesses have restarted slowly and steadily. Same way the hospitality industry, not only casino I'm talking about, the entire hospitality industry must start slowly and steadily. But we cannot afford to get into the fifth gear on day one like what it was before lockdown. We have to be very cautious. We have to start slowly. Yes, for first few days there will be a little bit of a over enthusiasm because 6-7 months people have not come into the casino. But we have to control that situation and make sure that we don't become another problem for the state. Business, yes, everybody wants to do business. Yes, investments are there, expenses are there. Everything said and done, health of the people is much more important than anything else. आज जेन्ना तू बिझनेस परत स्टार्ट जातना पळयतात, at what scale do you see it restarting? See, it is not what we want, but how people will react is a question. Because I have traveled last week internationally and domestic. In last 2 months I have traveled couple of places. What I personally find is people are getting back to the normalcy. The flights are always full, and people are more and more have started getting out of the house, especially the young generation. So I'm quite hopeful that by say January or max February the normalcy will come in. तुम्ही सध्या कितली स्केल पळयता ना? सरकारान म्हळां 50% occupancy, 50% of the seats can be occupied. How do you look at it? 50% in terms of demand is available. In terms of safety is a different aspects, but फाल्यां जर तुम्ही ओपन झाले जाल्यार in terms of demand, can there be a 50% occupancy say within a week or so?
See, in hotel industry also same thing was said, but weekdays the hotels are not even occupied by 10% or 20%. Hmm. But 50% is the max capacity. I cannot take more than that, and it is rightly so. Even we also feel the same. I mean, it is not that something which is imposed upon us by the government. Even we voluntarily say we should not go more than 50% because we cannot afford to put our staff into the risk. We cannot afford to put our regular guests into the risk. You see, so we must be very cautious, and we should start with 50% capacity. And this was unlock 5. So probably unlock 6 will come on 31st of October, and then 7 on 30th of November. So government may relax at that stage, looking at the situation, because in Goa now hardly about 2,500 active cases are remaining, which was 10,000 odd at a particular time. And daily number has reduced from 500 to 800 to now just about 200 or 300 cases it has come down to. It's a very good sign, and it is not only in Goa, in all other states this is happening, and people are slowly getting back to the business. Economically, तुमकां कितें दिसता? Once you reopen, old clientele, old tourists who are coming in for that, will they come back? See, most importantly, ours is a leisure industry, and leisure industry is usually it runs through a disposable income. We are not essential commodity. We are not a pharmaceutical plant. We are not selling food and food industry. You see, or we are not in clothing. We are not essential commodity. So people usually indulge into this kind of activity with excess disposable income. Now the market is cash trapped. Economy is slowly getting back into. It's not that what you want. Maybe yes, you want to come to the casino, but you are in a position to come or not. You know better. You see. So people are slowly getting back there, and hopefully the money rotation, the economic revival will happen. But it will not happen in one day. So to that to happen, somewhere you have to start. So yes, last 7 months have been red, and we, as an thinking about the viability, I'm pretty sure next 3 to 4 months are also going to be in red. तुमचे not only casinos, you are into hospitality industry also, not into leisure but hardcore tourism. So अशें हातूंत भितर what is the response by now? Because hotel start जावन म्हयने 2 म्हयने जावपाक आयले. How has been the response on that front? See, Goa, you starting only hotel. Yes, people came in, whether on a business tour or on a holiday, people came in. But if you see the trend, weekend there is too much of crowd, weekdays absolutely none. And even weekend tourists who come also, there is not much activities which have started in Goa, like there was a weather situation because of this your water cruises, water sports, restaurants, many of the restaurants, clubs, discos, casinos, these all have not started full-fledged. Until and unless we start all of these activities, people will not come. You see, and now the number of flights have increased ever since the lockdown ended. It is increasing day by day, but still there is a scope. Even we have not reached about 20 to 30%, which was before pre-lockdown. एक गजाल आसा की सरकार म्हणटा तुम्ही आता जर स्टार्ट करतले जाल्यार फाटल्या 6 म्हयन्याची लायसन्स फी पे करपा जाय म्हण. तुम्ही रेड हो शब्द 2-3 फावटी वापरला. हाऊ डू यू लुक एट दिस डिमांड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट? See, it is a policy decision which government has to take. Yes, we have been requesting, and let us hope that they will take a decision in favor of considering the industry's survival and stuff like that. But so far we have not received any communication. Even the starting of 1st November is what I have seen through your media and newspapers. So far till now, we have not received any official communication with respect to what are going to be the rules, what are going to be the SOPs for social distancing norms, what is to be followed, what are the SOPs, what is going to be the fees, what happens to the previous fees.
Nothing of this we have received so far in by way of any communication. So we don't want to jump to it. We want to wait patiently. We want to get those papers in hand first. We want to analyze it. We want to read it, analyze it, understand it, and then I'll be able to in a better position to comment. Now, presently, I'm not in a position even to comment because we don't know what is what. 1 तारखेक सुरू जावप शक्य आसा काय 1 तारखेक सरकारान सुरू कर म्हणून सांगला? Casino companies may take a decision ki okay, let us get our affairs in order and we will do it in 15th November or after that. What do you think? First, you are permitted to open, but will you open? See, it's a good thing. We welcome government decision to permit us to start. But in last 7 months lockdown, the systems have been dismantled. एक गाडी जी आसा चलता आशिल्ली गाडी is totally dismantled. Tires are somewhere, seat is somewhere, steering rod is somewhere, engine is somewhere else. So we are in last 24 hours, we are working very hard at least to assemble out of 10 cars, at least 1 or 2 cars we assemble and start running. But to take any final call on this, there are couple of constraints which are there. One, we still have not received any official communication, so we do not know whether we are in a position to fulfill all the obligations required by the government or not. We do not know. Number one. Number two, the outstation staff 12, 13, 14 दिवाळी आसा. दिवाळी तकलेर आसतना 7 महिन्याचे भुरगो घरान बसला. दिवाळीचे 4 दिसा पयलीं कोणी कामां वचपाक सोडिना generally. So this is another issue. So some of the staff probably would like to join after Diwali. And thirdly, we are still as the management of almost all the casinos and again casino association of ours, we are still in discussion trying to figure out should we be starting, should we be not starting. Again, starting just for the sake of starting or to get a credit that we started on 1st November does not make any sense until and unless we put in order all the SOPs and all the required guidelines and train staff to maintain all the social distancing norms and other protocols which are required to stop the pandemic. Because the pandemic is still there very much and the vaccine is still not come. So we cannot afford to be overconfident or we cannot afford to be neglecting the health issues. So in a process to take decision on that. Probably in next 1 or 2 days we will take a decision. Last question before I let you go. Industry outlook, tourism, leisure तुम्ही कशी पळयतात? हो सीझन गेलो का ह्या सीझना कडच्यान आशा दवरपाची कितें तरी? Indians have been a resilient breed all the years, all the history says. So I'm very confident as well as hopeful from a domestic tourism point of view. सगळे आम्ही वाईट चित्तान एक बरे चिंतपाचे कितें आसा फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज द इंटरनॅशनल फ्लाइट्स आर नॉट गोइंग टू ओपन टिल 30th November. At least that tourism will get diverted within the country and Goa is the best destination as of now. Safety point of view, from all point of view. So I'm quite hoping that still there is a chance to make good of this season. We have November, December, January, February, March. So in 5 months, I'm very confident and I'm very hopeful that we will be able to revive. श्रीनिवास, thanks a lot. म्हाका दिसता एक गजाल अर्थव्यवस्था चालीक लागप सद्याक तितलीच महत्वाची जितली भलायकी सुदारप आणि हे फाइन बॅलन्स आय थिंक none of us have done this in the past, that choice is between your economy and your health, but we are in that situation right now and it's a learning on the go. So thanks a lot for joining with us. We'll join with you again after a few days because ultimately industry चे outlook जे असा, I think that is what is going to give us the most credible and most practical suggestions. Thanks a lot for joining with us. Thank you. हांव थंयच्यान मुखार वता. ताजे पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक घेता. आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि 70 सावन कल्पेश गांवस दोघे जाण आमकां जॉइन जातले रिगार्डिंग आज मुख्यमंत्री मेळावली गेला ते आणि मायकल आणि जयेशाच्या केस्तावाचेर. खंयच वचनाकात, रोखडेच परत येता.
अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तुमका ग्राउंड झिरो भितर हांव सगळ्यात पयलीं आत वता कल्पेशा मरे, कारण मुख्यमंत्री शेळ मेळावली गेले, कितें जालें की नेमके रिजल्ट आमकां खबर आहा की लोक मानपाक तयार ना, पण घडलें कितें, मुख्यमंत्र्या बरोबर लोक वागले कशे आनी फुडार कितें. कल्पेश कितें जालें सगळे गोंयकाराक सांग, वॉट यू विटनेस टुडे मॉर्निंग आनी मुखार कितें आता. सर IIT बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार सर खूप दीस जाले IITचा आवाज मातसो सर बंद आसलो, जवळजवळ आता म्हयनो जात गेलो. पण जरी IIT बद्दल सर आवाज कमी जाल्लो तरी पण त्यांचे आंदोलन म्हणटा ते चालूच असले. एव्हरी डे जी बायलां असली जे डिमार्केशन करपाक जे वाटेर ती बसताली, ती एव्हरी डे येवन ती बसताली थंयसर, वतान सकाळी येवन बसताली, ते सांज मेरेन थंय बसताली सर. त्यांची एकच डिमांड आसली की कोण ना कोण तरी ऑथोरायज पर्सन आपल्याक येवन मेळचो आणि सांगचें की बाबा मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ IIT, कितें तरी आपल्याक एटलिस्ट कॉन्फिडन्सान घेवचें. सो आयज त्यांची जी वीश आसली ती कंप्लीट जाली. सीएम तांकां आज 10 सुमार सकाळी मेळपाक आयलो सर. सीएमा वांगडा कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, SP, DYSP, PI आणि अदर स्टाफ सगळे जाण आसलो सर. सीएम एक्चुअली सर डायरेक्ट येवन सायट व्हिजीट करपाचो आसलो, पण लोक सीएमाक देवळान बसून रावले खुबशे. जवळजवळ आयज थंयसर लोकांचो सगळे इन्क्लुडिंग स्टाफ आणि जर लोक जर धरीत जाल्यार 700 ते 800 लोकांचो आयज प्रेझेन्स आसलो सर. सो सीएमाक अशें दिसलें की पयलीं लोकांक मेळ्ळें आणि मागीर आपण सायट व्हिजीट करुया म्हणून त्या प्रमाणे सीएम सर थंयसर गेले. आणि सायट व्हिजीट करच्या पयलीं सीएमान थंयसर सांगलें की आयज जो आपण येयला तो जस्ट पळोवपाक येयला, जो कितें विचार जातलो तो तुमकां विश्वासानूच घेवन जातलो. तुमच्या विश्वासाक, कोणाच्याच विश्वासाक दोगो दिलो वयचो ना. सरकार बारीक मनशाच्या पोटाचेर पांय दिवपाक ना अशें म्हणून सांगल्या उपरांत सर लोकांक खंय तरी एक आशा निर्माण जाली की आपण बाबा केल्ल्या मेहनतीचे खंय तरी आपल्या मनात आसलें की IIT हांगासर नाका किंवा जे हार्मफूल आसा ते कितें तरी आपल्या सायटीन उलयता अशें. तेजे उपरांत सर इन्स्पेक्शनाक घेतले पर्सनली आमी सर सगळे जाण सीएम विथ अदर स्टाफ आणि सगळे जाण मेळून सर दोंगरार गेले. जवळजवळ 1 वराची सर भोंवणी केली आमी थंयसर. पण इन्स्पेक्शन करतना आयज थंयसर खंयसरच सर लोकल MLA विश्वजीत राणे आणि पंचायत बॉडीचे सर एकूच फक्त तांकां एक पंच मेंबर आसा तो त्यांच्या सपोर्टर आसा. बाकीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच कोणच थंयसर प्रेझेंट नासले. सो 1 वराची सर थंयसर भोंवणी जाली. आणि भोंवणी जावन परतून जेन्ना आमी देवळान येयले तेन्ना पयलीं कांय गांवचे लोक उलयले आणि तेंचे सर उलयतना तेंचे आपले फिलिंग्स एक्सप्रेस केले. ते सांगतात की ज्यो काजी आसात त्यो काजी सर एका प्रकारचे ज्यो जशे गव्हर्नमेंट सर्वंटाक जशे की आफ्टर रिटायरमेंट पेन्शन मेळटा, सो ह्यो काजी ज्यो आसात न्ही त्यो आमच्या गांवच्या लोकांक एक पेन्शन टायपूच आसतात म्हणटात ते. कित्याक तर कितले जर गांवच्या लोकांनी लोन काडलें, कोणा कडल्यान रीण घेतलें जाल्यार गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्स आसता की आपले जेन्ना काजी लागतल्यो तेन्ना आपूण ते काजीच्या टायमार ते लोन फारीक करतलो, ह्यो तांकां कॉन्फिडन्स आसता. तेंच्यांनी फुडें सांगलें की कसली जर नोकरी मेळटा जाल्यार आयच्या भुरग्यांक नोकरी मेळटली, पण नोकरेचो प्रश्न ना, हांगासर प्रश्न आसा जाग्याचो. जर फाल्यां सकाळी जर लोकांचें पॉप्युलेशन वाडलें आणि जर तांकां जर घरां बांदपाक जाय जाल्यार प्रत्येक मनशाक पॉसिबल जायना की शहरान वचोन इतले चडशे एक्सपेन्सिव्ह जागो घेवन घर बांदपाक. सो तेका लागून आमच्या लोकांक, आमच्या फुडल्या पिळगेक ही जागा राखून दवरपाचें काम आमी करता म्हणून सांगलें. तेंच्यांनी सरळ सांगलें की तुमी कितें आसा जाग्याचें ते पयलीं आमची जागा आमच्या नांवार करात, मागीर उरलेले कितें प्रोजेक्ट आसा IIT बांदपाचे कितें बांदपाचे ते तुमकां जाय ते बांदा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. सीएमान सर उलयतना सांगलें की सरकार जर एखादो प्रकल्प हाडटा तो तेन्ना फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून हाडटा म्हणून सांगला. आपण आत्तां काय थरोवपाक येवंक ना म्हणून सांगला, पण जेन्ना सेकंड राउंड मारतलो आणि तेन्ना सगळे फूल एरिया आपण पळयतलो तेन्ना जवळजवळ 10 ते 15 जाणांचे आपण कमिटी काडटलो आणि तुमच्या वांगडा बसोन तुमचे कितें ग्रेव्हन्सीस आसा ते आयकून घेवनूच आपण तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटलो म्हणून सांगलें तेणी. आणि थंयसर उलयतना सर कितल्या लोकांचे जागा आसा, कितले लोक थंयसर सफर जाता, कितले लोक गांवांत रावता, कितली कुटुंबां आसा गांवांत, हेजें डिस्कशन जालें. सीएमान दुपूर म्हटलें की आसत एक 200-300 लोक काजूचे डिपेंड, पण तो त्यांचो गैरसमज जातलो. लोकांनी तो पयस केलो. जवळजवळ 3000 लोक त्या गांवांत रावता आणि जवळजवळ ऑलमोस्ट 90% लोक जे आसा ते काजूचे डिपेंड आसा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. जेन्ना सीएमान उलयतना सांगलें की जेन्ना गव्हर्नमेंट एक प्रकल्प हाडटा तेन्ना तांकां 500 ते 1000 नोकऱ्यो मेळटा म्हणून सांगल्यो.
तेतून कांय जाणांक डायरेक्ट बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून सांगले. जर तशें बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी किंवा जर नोकऱ्यो मेळटा जाल्यार IIT जर जातकीर त्या गांवच्या लोकांक कितल्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो हेजेर मात तेंच्यांनी कांय उलोवंक ना. सो तेंच्यांनी फुडें म्हटलें की 10 ते 12 जाणांची आपूण कमिटी अपॉयंट करता आनी तांकां जाय जाल्यार 2 ते 3 IIT व्हरून दाखयता, जेणे करून तांकां कळटलें की त्या जाग्यार ते IITच्या जाग्यार जाल्ले आसात त्या जाग्याचेर पयलींचो जागो कसो आसलो, मागीर डेव्हलपमेंट तेंचे कशें जालें, फुडलीं 50 वर्सां तेंचे लायफ आतां कशें सेक्यूर जालें हेजेर ते उलयले. तेजे फुडें तेंच्यांनी सांगलें की चडशीं हांगासर जीं घरां आसा तीं गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीन आसा म्हणून सांगलें. जर हांगासर जर IIT करपाचें आसा जाल्यार आपूण 10 ते सगळे 400-500 लोकां कडेन एट अ टायम उलोवपाक शकना म्हणून सांगलें तेणी. तेणें सांगलें की पयलीं आपूण ही जी जाग्याचो प्रश्न आसा सत्तरीचे आपूण उलयना म्हणून सांगलें, फक्त IIT बद्दल जे हांगासर जागा जितले लोकांची वयता किंवा जे लोक सफर जाता किंवा कोणाची घरां आसा ती आपूण तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन स्टेप बाय स्टेप कितें आसा ती सगळी आपूण जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करतलो किंवा जर पॉसिबल जाता जाल्यार तुमकां ते नावारे करून दिवपाचो प्रयत्न करतलो. तेणे फुडें उलयलें की हो प्रकल्प हाडल्या उपरांत 400 ते 500 लोक नोकऱ्यो मेळटा जाल्यार 10 ते 15 जाणांची कमिटी काडून आमी फुडें वचोया आनी तुमी सांगतात तशेंच ते प्रमाणे स्टेप घालून स्टेप बाय स्टेप सगळें सोल्युशन काडया म्हणून सांगलें. लास्टाक शेवटाक सर सीएमान उलयतना म्हटलें की आपूण जे कितें उलयलां तेजेर तुमकां सगळें मान्य आसतलें अशें आपूण अपेक्षा धरता. हें उतर जेन्ना काडलें तेन्ना सगळीं जाणां गांवांतलीं बायलां चाळवलीं, कित्याक तर सर गांवांतलीं बायलांनी बोवाळ करप सहजीक असलें, कित्याक तर इतली दीस जाले 1 म्हयनो जाले ती बायलां वतन बसतालीं. सो तेंच्या मनान खंय तरी उजो खतखततालो, तो उजो भायर येवपाचो आसलो सर. जे सीएम उलयला ते सीएम फक्त सरकारच्या वाटेन आसा, सरकारच्या वाटेन सेफ जे कितें जे पावलां आसात ते उलयला. लोकांक कितें मेळटलें, लोकांक कितें फायदो तेजेर सर चड कॉन्सन्ट्रेशन सीएमान करूंक ना. लास्ट शेवटाक उलयतना त्या गांवच्या लोकांनी सांगलें तुमी कितें करा पण आमकां हांगासर IIT नाका ती नाका, आमी हांगासर IIT खंयच्याच परिस्थितीन जावन दिवचे ना. ह्यो सर लोकांची स्टँड घेवन रावले. तेज्या उपरांत सीएम सर ओके म्हटलें आनी गेल्लो सर. मागीर त्यो घोशणा बिशना सगळ्यो जाले तेंच्यो. मागीर सर बायलां सीएम बीन गेल्या उपरांत बायलां म्हणजे बायलांची प्रतिक्रिया अशी आसली की आमच्या आतां पिढयेन पिढयो लोक आतां हांगासर रावता, केन्नाच कसलो जमनीचो प्रश्न सॉल्व जावंक ना. आनी आतां जेन्ना सरकाराक जाय तेन्नाच सरकार म्हणटा की आमच्यो जमनी आमच्या नांवार करून दिता. इतकी वर्सां सरकार प्रश्न जर जमनी सत्तरीन आसा जाल्यार कित्याक सॉल्व जायना हो लोकांचो प्रश्न आसा. थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव थंयच्यान मुखार वता. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या बरोबर आज विश्वजीत राणे थंय गेलो ना, सो हो राजकारणाचो एक भाग जालो. आनी दुसरी वटेच्यान गोवा फॉरवर्ड आनी भारतीय जनता पक्ष हांचे मदलें राजकारण वाडत आसा. तातूंत एक जयेश विरुद्ध मायकल केस्तांव, दुसरें किरण कांदोळकरा घेतकीर निळकंठ विरुद्ध गोवा फॉरवर्ड केस्तांव. लौकीक कितें चल्लां? प्रमोद 2 अपडेट. हा एक मायकल जयेश आनी एक बीजेपी परत गोवा फॉरवर्ड थिवे आनी अल्टोनाच्या हेचेर. सो सुरवात जाली अशी त्याची काल पयलीं कॅबिनेट जाल्या उपरांत मायकल जेन्ना मिडियाक स्टेटमेंट करतालो तेन्ना तो रस्त्यांचेर उलयता. पूण सीएमा कडेन उलयला रस्ते हे करपाचे, डांबर घालपाचे, हॉटमिक्स करपाच्या. तेन्ना तो चौगम रोडाचेर येयल्लो, बोगोकेरू टू सालिगांव रोडाचेर. आनी थंयच्यान तेणें डायरेक्ट जयेशाचेर फार मारलो आनी म्हणपाक लागलो की हो रस्तो सारको करपा खातीर जयेश आजून केन्ना मिटींग एक करूना. सीएमाक बी मेळपाक येता, तो लिडरांक बीजेपीच्या मेळपाक येता, ती आपली बाकीची उलोवणी करपाक येता. पण आपली डेव्हलपमेंट कामां घेवन तो केन्ना येयलो ना. ती आपल्याक करची पडटा. आनी मागीर ताका म्हणलें तो येयल्यार प्रॉब्लेम कितें आहा जाल्यार आपूण आपल्याक तेजे येवप मान्य ना म्हणपाक लागलो. आमच्या सालिगांवान ऑलरेडी लिडर आहा, दिलीप आहा पयलींचो आमदार, आनी थोडे यंग लिडर आहा. आमकां भायल्यान कित्याक जाय, आमच्या बीजेपीच्याच ओल्ड हांकां चान्स पडपाक जाय. दिलीपाक ना जाल्यार बाकीच्या हांकां चान्स पडपाक जाय असो तेणी स्टेटमेंट केलो. तेजे वयल्यान आयज जयेशान प्रेस एक मायकलान एक 5 मिनटां तेजेर उलयल्लो. आयज जयेशान ताका रिप्लाय दितना 45 मिनटांची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तेणे आपले आमदार जाल्ले तेन्नाच्यान कितें कितें प्रोजेक्ट हातान घेतले ते सांगले. मायकलान कितले आपले प्रोजेक्ट ब्लॉक केला ते सांगले. खुबशे कामांनी तेजो मायकल कसो प्रॉब्लेम करता ते गजाली सांगले तेणी. ते सांगता आसतना म्हटलें मायकल जे स्टेटमेंट आहा ते अशें आहा म्हणपाक लागलो की ताका मुद्दम गव्हर्मेंट करपाक लायता काय तो आपले तकलेन करता ते एंटी गव्हर्मेंट आसा, स्वताच्या गव्हर्मेंटाचेरूच चड टिका करता. आनी भायर खूब कडेन उलयता ते आयकूं येता की तो आनी फुडें बीजेपीन आसपाना अशें चित्र तेणी स्पश्ट करून दवरला खूब जाणां की आपूण आनी फुडें बीजेपीन आसपाचो ना, आपूण दुसऱ्या पार्टीन वा काँग्रेसीन वचपाचो आहा. आनी तो जेन्ना तेन्ना भायर सरपाचो आहा जाल्यार आपूण म्हणजे तेणे आपल्या कित्याक तो आपुणूच जर भायर सरून वचपाचो जाल्यार आपल्या नांवान कित्याक शंका मारता काय म्हणून जयेशाचो प्रश्न. जयेशान आनी गजाली काडल्यो तेज्यो की सालिगांवचो प्लांट ATM सालिगांवचो गार्बेज प्लांट ATM जाला,
त्याचे ड्रायव्हर पासून मिनिस्टर म्हणजे लोगो पर्यंत म्हणजे ट्रक जे 21 ट्रक येयले गार्बेजीचे जाले ते ट्रक थंय काउंट करून दिसाचे 100 ट्रक दाखयता आनी टिपिंग फी हेजे सगळ्यांक कट पावता इन्क्लुडींग मिनिस्टर इतले पर्यंत तेणी एलिगेशन केले. तेणी फुडें मातशें टॉन्ट मारता आसतना सांगलें की फाटल्या इलेक्शनाक मायकलान बीजेपी आसून सुद्दां गोवा फॉरवर्डाक हेल्प केलो म्हणजे आपल्याक जयेशाक आनी विनोदाक हेल्प केल्लो निवडून हाडपाक. हेन फुडें आपल्याक तेजो हेल्प जाय फुडल्या इलेक्शनाक अशें तेणी टॉन्ट मारलें. म्हणजे एक पॉलिटिकली स्मार्ट कसो आयज तो जयेश उलयलो प्रेस कॉन्फरन्साक उलयता आसतना टॉन्ट मारून मारून तेणी खुबश्यो गजाली एक्सपोज करपाक म्हणजे सांगपाचो प्रयत्न केलो. आपूण सीएमाक मेळपाक गेला असो कॉल करून विजयाक सांगलें तेन्ना आपूण खुद्द विजया जरी बसलेलो आसलो अशें सुद्दां इन्सिडेंट्स तेणी शेअर केले. हे जालें आसतना दुसरें काल एक परत प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली ती नॉर्थ गोवा बीजेपी डिस्ट्रिक्ट कमिटी निलकंठ आसलो आमदार थिवेचो थंय तेंच्यांनी किरणाचेर खुबश्यो गजाली खुबश्यो किरणाचे वयर काडले 92, 93 केसी मागीर मटक्याचे सोदपाक जाय किरण म्हणून कोर्टान कोणाक तरी सोदपाक लायल्लो तेका अजून सोदूना अशें आनी तेजे क्रिमिनल म्हणजे तो क्रिमिनल बॅकग्राउंडाचो मनीस आसा प्रोटेक्ट करपाचो हें केलो नांव घेनासतना पण डायरेक्ट ते किरणा खातीर आसलें. तेजेर आज रिप्लाय करता आसतना दुर्गादास जो वायस प्रेसिडेंट गोवा फॉरवर्ड पार्टी तेणी रिप्लाय केलो. तेणी हेका म्हटलें की 8 वर्सां किरण बीजेपीन आसलो तेन्ना ह्यो खंयच्योच गजाली वयर सरल्यो ना वा खंयचेच आरोप तेजेर केले गेले वचूना. तेजे उपरांत तेणी फाटले पणजे बाय इलेक्शनाचो विशय काडलो. जेन्ना बाबूचे फाटले इलेक्शन हेजे बाय इलेक्शन जालें काँग्रेसीचेर बाबूज रावलो तेन्ना बीजेपी महिला मोर्चान जो आरोप केलो की बाबू जर जिखत जाल्यार लेडीजांक पणजेन त्रास जातले म्हणून भोंवपाक सुद्दां इतले स्टेटमेंट तेका आतां बीजेपीन घेतलो. दुर्गादासान इतलें म्हटलें की बीजेपी कडेन कितें गंगाजल बी वयल्यान धाडून दिला आनी ते मारता आनी ते भितर येयले की शुद्ध जाता मागीर परत भायर गेले की परत अशुद्ध जाता. आनी किरणा बाबतींत बी अशें म्हटलें तेणी तुमचे कडेन आसलो तेन्ना बरो आसलो आमचे कडेन पावलो तेन्ना वायट आसलो अशें तेंचे आतां आर्ग्युमेंट स्टार्ट जाल्या. नॉर्थ गोवाचे पॉलिटिक्स हे आहा चड. म्हाका एकच गजाल सांगचें दिसता की गंगाजल म्हाका दिसता गोंयांतले खंयच्याच पक्षा कडेन ना. तुम्ही किती जर तांचेर मारतात त्या पक्षा भितर येतकीर गंगाजल तरी म्हणनाकात इतलेंच. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.